हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। काल 18 दिसाचे पावसाळी अधिवेशन सोंपल्या। आयज पळोवया कितें म्हत्वाच्यो बातम्यो सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी केल्या त्यो। सगळ्यात पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। सो तुमच्या खंयची अपडेट आसा? विनेश फोगटाची बातमी काल खबरच आसतली तुमकां की कुस्तीच्या 50 किलो वजनी गटात जेन्ना तिका अशें कळ्ळें की 100 ग्रॅम वजन कमी आसलें तेन्ना तिका थंयसून जे अपात्र थारायल्ले आनी ह्या निर्णया उपरांत तिने आयज एकाकी निवृत्तीची घोशणा केल्ली आसा आनी आपूण निवृत्ती घेतला अशें जाहीर केलें तरी लेगीत तिचो जो बापूय आसा आनी पंतप्रधान तशेंच गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी ताका धीर दिवपाचो यत्न केलो। आतां निवृत्ती फाटीं घेतली काय ना तें पळोवचें पडटलें। दुसरी म्हत्वाची अपडेट, विधानसभेचे फाटभुंयेर आम आदमी पार्टी आसा ताचो जो मुखेली अमित पालेकार ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी काल जे विधेयक विधानसभेत मांडिल्लें ते IPB विधेयक गोंयच्या हिताचें ना। हे विधेयक आसा ते गोंयच्यो जमनी आहा त्यो विकपा खातीरच आशिल्ल्याचो आरोप आपाचो जो मुखेली आसा अमित पालेकार ताणें केल्लो आसा। हे विधेयक जरी हाऊस कमिटी कडेन धाडिल्लें आसलें तरी हे विधेयक नाकाच अशी तांच्यांनी मागणी केल्या। सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। तर ह्यो तुमी सविस्तर दोनूय बातम्यो साताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया एंकर समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया हेची अपडेट। 9 ऑगस्टाक म्हणजेच फाल्यां जावपी वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या फाटभुंयेर SC/ST आयुक्तान माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर क्विज कॉम्पिटिशन आयोजीत केलां आनी ह्या क्विज कॉम्पिटिशनात सुमार 30 भुरगीं वांटेकार जावपाची आसात। तर हाच्या मदीं जे कोणें SC/ST खातीर बरो वावर केल्लो आसा अशा 25 जाणांक वेचून तांकां एक वळख दितले अशें SC/STचे चेअरमॅन दीपक हरमळकर हांणी सांगिल्लें आसा। ही बातमी विस्तारान तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात। तर ही बातमी तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक पळयात। क्विज कॉम्पिटिशनाची बातमी आहा ती मुजरत पळयात साताच्या बुलेटिनाक। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया हेची अपडेट। बाणावली दर्यान नुस्तेकारांक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें सापडलें। ह्या हंगामांतल्या पयल्याच दिसा मोठ्या प्रमाणात नुस्तें सापडिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोस उक्तायला। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बेकायदेशीर गांजो तस्करी प्रकरणात वेर्णा, मायणा कुडतरे आनी कोलवा पुलिशेन चार जाणांक अटक केला। तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचो गांजो जप्त केला। तर वेर्णा, मायणा कुडतरी आनी कोलवा पुलिशेन 4 लाखांचो गांजो जप्त केला। फुडें वचूया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया हेची अपडेट। वास्कोचो फामाद वर्सुकी दामोदर सप्ताक अंदू 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट मजगती मनयतले। हे खातीर येरादारी पुलिशेन कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। ती म्हणजे स्वतंत्र पाथ रस्तो अंदू चर्ची कडल्यान IOC जंक्शना मेरेन बंद आसतलो। वास्को आनी मुरगांवच्यान यो वच करपी येरादारी FL गोम्स ह्या रस्त्या वयल्यान गुणायिल्ली आसा। हेका लागून येरादारी सुरळीत जावपा खातीर हे पुलिशेन तत्वां जारी केल्यात आनी सहकार्य करचें अशें पुलिशेन आव्हान केलां। तर ही तुम्ही बातमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळयात। वास्कोचो सप्ताक आतां लागीं पावलो आतां परवा आसा वास्कोचो सप्ताक आनी त्या खातीर पुलिशेन मार्गदर्शक तत्वां जारी केला। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया हेची अपडेट। आयची जी बातमी आसा, आयज सांखळी नगरपालिकेची न्यू चेअरपर्सन नगराध्यक्ष आहा तो ओपन जालो आसा आनी तिचें नांव आसा सिद्धी प्रभू। तिणें आयज सांगलें की जी लोकांक वांगडा लोकांचो हित आहा तो लोकांक वांगडा घेवन ती सगळे हेजे कारभार करतली आनी हाचेरूच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हाचेर उलोवप केलें। तशेंच तेणें ही जी बातमी आहा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी आहा ती फाल्यां नागपंचम, सो पुराय गोंयांत नागपंचमीचे जे सामान आहा ते पुराय बाजार भरलेलो आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात।
तर तुम्ही आता जो सब एडिटरांनी आणि अँकर्सांनी जो तुमकां बातम्यो सांगल्या ते तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेऊन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.